गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही सगळीं? आज चाय कळ्ळे आयज मातशी व्लॉग लेट स्टार्ट केलो आणि चेया बाबा मॅगी नूडल्स करता आणि सदां करना तेका हांव लायक कितले दीस जाले, चड दीस जाले ताका लायक मॅगी नूडल्स, पूण हांव ताका चड दिना. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. हे न्हू हांवें पयलीं उदक बॉयल केलां आनी मागीर हांवें तितून नूडल्स घायले. त्यो न्हू मातशें कूक करपाच्यो, चड ओवर कूक करपा न्हू, 80% कूक करपाच्यो. म्हणजे कूक जाल त्यो. आनी आतां हांव त्यो एक चाळण घेतलें आनी तितून घालतलें, कित्याक म्हाका तेजें उदक नाका, म्हाका त्यो ओन्ली नूडल्स जायो. मागीर न्हू तेच हांवें एक पॅन घेयला, डीप पॅन, तितून हांवें बटर घायला. म्हाका चंय बटर, मॅगी मसाला, सोया सॉस, केचप आनी गार्लीक चॉप केला. आनी त्या बटरान न्हू हांवें गार्लीक घायला. गार्लीक फ्राय जाल म्हणटरी फ्लेम बंद केली आनी तो मॅगी मसाला, केचप, सोया सॉस मिक्स केला. व्हेरी इजी त्यो. आनी तें मिक्स केलां. मागीर हांवें तितून त्यो नूडल्स घायले. रेडी जालां, आतां सर्व करपाचें. आतां मुगे नूडल्स रेडी जाले आनी आतां बसून रावता म्हाका बाब आनी ताका दिता व्हरोन आनी तोच सांगता तुमकां केशी जाले ती. ओके. आतां न्हू वांयग्या लोणची कोत्ताय. ओके, हिचे 3 वांयगी घेयले, एक हांवें ऑलरेडी कट केला आनी अशें करून क्यूब्स केले. मुगे सगळी कट करून जाली. आतां हांव ताका सॉल्ट लायतलें आनी तें अशें करून अर्दें अशें दवरपाचें, कित्याक तें ताका मीठ लागोंक जाय न्हू. आनी तें चाळणी घालपाचें, कित्याक तेजें न्हू अशें करून ब्लॅक कलर उदक वयता, तें उदक आमकां नाका. आनी मागीर तें उदक भायर उडयलें म्हणटरी आमी तें 2 दीस अशें सुकोवंक घायलां. आनी आतां हांवें न्हू गार्लीक आनी जिंजर घेयलां आनी कश्मिरी चिली घेयल्या, कित्याक तीख आसनाय न्हू, त्यो हांवें विनेगर घायन वांटले, पेस्ट केला. आनी एक डीप पॅन घेयला, तितून हांवें 4 टेबल स्पून अशें ऑयल घेयलां, तुमकां जाय तितली घालूंक जाता. आनी तो मसाला हांवें तितून फ्राय केला. मागीर न्हू हांवें तितून शुगर घायल्या, तुमकां जाय तितली घालूंक जाता. स्वीट चड जाय जाल्यार स्वीट घालूंक जाता, स्वीटनस चड नाका जाल्यार थोडें घालूंक जाता. मागीर ती शुगर मेल्ट जातली आनी कलर चेंज जाता, तेजो मातशें डार्क जाता.
आनी कश्मिरी चिली घायली न्हू कलर बरें येता. आनी चोय जाल मुगे आतां कलर चेंज जाला. हांवें तें मागीर भाजले म्हणटोरी तो मसाला तितू हांवें त्यो सुकोवंक घायलो न्हू वांयगीं तीं घायलें आनी तें घालून मातशें बॉयल करपाचें. आनी मागीर न्हू तितू हांवें मस्टर्ड सीड्स आनी मेथी सीड्स त्यो हांवें रोस्ट केल्याय आनी क्रश करून त्यो घालून एक 5 मिनटां दवरपाचें आनी बंद करपाचें. इवन तुम फ्लेम बंद करून देखून तो पावडर घालूं जाता. खूब तुमकां मुगे व्हिडिओ लायक जातो म्हूण हें पिकल. आतां उदक घालपा येयला जालां मुगे पिकल करून. आनी आमगे न्हू आतां हो सिजन न्हू जाम जावपाचो. कोणागे आहा तेंकां खबर आसतोय. हे व्हायट कलराचे जाम वॉटर एप्पल कितें म्हणटाय दिसता तेंकां. हें कोडे जाताय मागीर तेंकां फूल येता आनी फूल झोडटा आनी मागीर तेंकां जाम येताय. सो 1 ते 1.5 म्हयने लागता तेंकां जावपाक. आनी 2 पाट जाताय ते आमगेले. हे 1 पाट जालें म्हणटरी 1 पाट जुना अशें करून पावसा अशें जाताय. ते इतली बरें लागनाय. हे आज जाताय चोय ते सा गोड आसताय. तेंकां उदक भरोंक जायना. मागीर उदक घालपाक स्टॉप कोताय तेंकां. जेन्ना ते जावपाक लागताय चोय तेन्ना आमी उदक घायनाय तेंकां. आनी आय होप तुमकां हो व्हिडिओ लायक जातो म्हूण मुगेलो. ओके, कमेंट कराय. बरी दिसताय तुमगे कमेंट वाचपा म्हाका. आनी शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय आनी सपोर्ट कराय म्हाका. ओके, थँक्यू. मोग आसूं.